ऑक्टोबर 15 ते 16 मजगती दक्षिण गोंयांत जावपी ब्रिक्स समिटाची तयारी पुराय जायत आयल्या। ह्या समिटांत 12 देशांचे मुख्य प्रतिनिधी वांटेकार जावपाचे आसात। ताका लागून ह्या समिटाचो आमी फायदो घेवया अशें म्हणत लोकांनी ह्या सुवातेर उबारपी टॉवराक विरोध करचो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी केलां। आर्डेक्सकोआ खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। गोंय हे ह्या देशांतले एड्युकेशनान टॉप करता आता। त्यामुळे जे शिक्षणात प्रगत आसा तेणी अन्यान तकलेंत दवरून चलना। टेलिकम्युनिकेशनान जो म्हाका रिपोर्ट दिलो तातूंत फ्रॉम दाबोळीम टू हॉटेल्स अलोंग रोड्स देर आर 61 स्पॉट्स where range is not proper, and around the campus of 3 hotels there are 41 such spots. त्यामुळे 102 स्पॉट्स आसात जंय रेंज तुट्टा। आता जे ब्रिक्साक लागून 5 देशाचे प्रमुख येतात आणि बिमस्टेकाक लागून 7 देशाचे प्रमुख येतात। 12 देशांचे प्रमुख एका धपक्यार गोव्यात येतात आणि गोंयच्या साश्टीत येतात। ते दे आर इन कॉन्स्टंट टच, तांचे रिले चालू आसतले। अशा वेळार 2-2 मिनटांनी जर रेंज गेली जाल्यार आमकां लज ती गोंयकारांक लज, आणि तेतून जास्त लज जर मोदीक सांगचें पडलें तांकां की रेंज वता कित्याक जाणा हांगासर लोक भियेतात ते फ्रिक्वेन्सीक लागून दुयेंसां जातात म्हणून, हेल्थाचेर परिणाम जाता म्हणून, जाल्यार ते हांसतले आमकां। कारण खंयच्याच मेडिसिनान हेल्थ आनी टॉवराच्यो फ्रिक्वेन्सी हेचे संबंध लायिल्लो ना। अशा वेळार इन एड्युकेटेड स्टेट लायक गोवा हे जर असले जर तकलेंत घालून घेतले न्ही जाल्यार आमकां लज ती। त्यामुळे हांवें म्हाज्या खातीर पयर चीफ सेक्रेटरीक सांगलें, एक म्हणजे हांव ज्या घरांत रावतां महालक्ष्मी म्हणजे आल्तिनोर तेचेरूच टॉवर घातलेलो आसा। हांव मूर्ख आसा, हांव इतलो अडाणी आसा, जर त्या टॉवराचो धोको आसा म्हाका जाल्यार हांव त्या घरांत कसो रावतलो। आतां हांवें सेक्रेटरिएटांत जंय म्हजें ऑफिस आसा मिनिस्टेरियल ब्लॉक, आनी जंय लागींच लागीं म्हाज्या चेंबराक लागीं एक चीफ सेक्रेटरीक पयर सांगलां एक नवीन टॉवर घाल म्हणून सांगलां। म्हणजे गोंयकारांक, साश्टीकारांक, कोलवेकारांक भंय दिसता आनी म्हाका भंय दिसना। त्यामुळे म्हजो अपील आसा सगळ्यांक की आमी शाणे जावया। ब्रिक्साचे बेनिफीट येता तो आमी घेता आसतना त्या निमतान आमच्यान जो भंय आसा तो काडून उडोवया, आमचेर विश्वास दवर। नवीन खंयचो टॉवर येतलो तो सुरू करच्या पयलीं जाय जाल्यार तेज्यो फ्रिक्वेन्सी बीन जें कितें आसता तें टेस्ट करून घेवया, ताचो क्लियर कट रिपोर्ट घेवया। पूण लेट अस कोऑपरेट। असली ऑपॉर्च्युनिटी भोवून येना। हांव गोव्या खातीर मागूंक वचूंक नासलो, मागीर गोव्यात येतकीर साश्टीकार म्हाजे कडेन मागूंक येवंक नासले, पूण लकीली ते साश्टीन जाता। त्यामुळे त्याचो बऱ्यात बरो फायदो घेवंक जाय। टावराचेर तेणें हें सांगलां तुमी एनएसी दिवची म्हणून, दिवपाक तुमी ट्राय करचे, लोकां कडेन मागचे। सो पंचायती सरपंच आशिल्ले न्ही, सो तेंच्यांनी कितें म्हटलां की दिता म्हटलां कितें म्हटलां? ते म्हणटा आमी सगळे सपोर्ट करता, पूण आमकां प्रॉब्लेम जाता एनजीओचे।